डिसिजन आज ते आम्ही आज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रामसभा मिटींग केली. सो आमगे ग्रामसभा सुद्दां ग्रामसभा मेंबर म्हणटाले आमी कसले प्रोजेक्ट म्हणजे मेगा माल्टी हावसिंग प्रोजेक्ट येयले जाल्यार तुमी लोकां नदरे मुखार हाडचे. सो तेका लागून हो एक आमी फर्स्ट हो प्रोजेक्ट म्हणजे आफ्टर लॉंग टायम हो प्रोजेक्ट येयला. हिंगा आमगे बॅन आहलो न्हू, सो बॅन ओपन केले. हो पयलो प्रोजेक्ट व्हड प्रोजेक्ट येयलो तो मोगा बाईम कडेन. सो तो 80 फ्लॅट्स प्लस 5 विलाज प्लस तुका 18 शॉप्स कळ्ळें तुका. सो आतां हो प्रोजेक्ट येयलो म्हणटकीर आमकां हें जालें मातशें दुखवलें. म्हणजे हे प्रोजेक्ट हे थोड्या जाग्यार तो म्हणजे एक वाड आहा न्हू, ते वाड्यार घर ना तितू हे एकू जाग्यार हें येताय फ्लॅट्स आनी विलाज येताय. सो आमकां येयलो नाका आहलोलें. आनी कित्याक नाका, पयलीं सद्या आमकां उदका प्रॉब्लम आहा. उदका आतां आख्खे बेनावली म्हाका सुद्दां होल ऑफ सावथ गोवा आसतलें उदका प्रॉब्लम. लो प्रेशर, सारको उणें प्रेशर येता. लायटीचो लायट कितले पाट लायट वयता कळ्ळें तुका. मागीर सिवरेज, आमकां सिवरेज लायन ना. प्लस वेट गार्बेज आमी हें कोन्नाय कितें आमचे कडेन जागो ना वेट गार्बेज. आमकां इतले पाट वेट हेका लागून आमकां लुगारू ना, कोण लोक लुगारूय दिना. सो हितू वस्तू आतां उदका प्रॉब्लम मेन प्रॉब्लम सॉल्व जावपा जालो तो उदकाचो. सो हो उदका प्रॉब्लम लोकल्सां उदका पायपलायन हाय त्यो आहाय पयलींचे जे आहाय तेशें जे आहाय ते क्लियर करून. सो हांवें न्यू प्रोजेक्टा लायन कितें करून तेका म्हूण मुगे ऑलरेडी तो आमगे जेई आहा तेका डिस्कशन जालें आमगेलें कळ्ळें तुका. सो तुमी पयलीं लोकांगे पयलीं क्लियर करूं मागीर दुसऱ्यान येय. तातूंत लोक ऑब्जेक्शन हाडचना न्हू. सो तुमी लोकां हॅपी करून सो भायल्यांक कितें हॅपी करता काय तुमी. लोकांनी कित्याक लागून ऑब्जेक्शन हाडला आतां. लोकां उदका मेन हाडा चड करून मोगा बाय कितें मोंड्या सायडीन मागीर पुलवाडो मागीर तुका रेबोड मागीर तुका ते सायडीन सगळे लोकांची ऑब्जेक्शन आमकां लो प्रेशर येता. आमकां उदक सारकें मेळटा कळ्ळें तुका. आनी उदक सारकें मेळटा म्हणून लोक ऑब्जेक्शन घातलो कित्याक एवरी टायम कापले येता. आतां आमी तेंगेली 2-3 पायप आमी पयशे फारीक केले. हांव थ्रू स्पॉन्सर आनी ते पयशे दिले तेंका लोकांक. म्हणजे आमी सगळ्यांकूच हो प्रोजेक्ट हिंगा येयलो नाका. रिजन ती सगळीं गायली ट्रॅफिक कंजेक्शन जातलें, सिवरेज लायन, वॉटर स्कॅसिटी हे सगळें हें केलो आहा. कित्याक टॅक्निकल पॉयंट्सान आमच्यान कित्या वी आर नॉट अ टॅक्निकल एक्सपर्ट कळ्ळें तुका. आमी सर्वे थिंगा तेगे एक इन्स्पेक्शन केलें तेन्ना सर्वेयाचे नाला दाखयता. तो नाला थिंगा ना, तो नाला पुरलो आहा सद्या. तो नाला तेमी दाखयलो ना. दॅट कॅन बी रिवायज प्लॅन घालून तेच्यान दाखोवपा जाता. गेला ग्रामसभा बी घालपाक गेलो. हांवें मिटींग एक प्लेस केला कित्याक द फायल येताच आमकां एक कंप्लेन येयली युनायटेड गोवन्स फावंडेशन कंप्लेन येता. हांवें ती मिटींग एक प्लेस केली कित्याक म्हाका सगळे मेंबरांगे डिसिजन जाय. सरपंच एकलो डिसायड करता म्हणून नाका. सो हांवें मिटींग एक प्लेस केली. सो मिटींग सगळ्यांनी डिसिजन घेतलें सायड इन्स्पेक्शन करून इन्स्पेक्शन जातरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रामसभा मिटींग घे. सो लोकांनी फीडबॅक कितें मेळटा घेया, रिपोर्ट कितें मेळटा तो घेया आनी आमी एक कलेक्टीव एक डिसिजन घेया. प्रोपोज कंपाउंड वॉल दाखयला ते विथीन द रोड सेटबॅक एरिया दाखयलो. तें तो प्रोपोज रोड दाखयलो तोय तेच भायर आहा. कंपाउंड वॉल भितर आहा. तेच भितर कंपाउंड वॉला भितर तें प्रोपोज हें आहा. सो हो एक पॉयंट आहा तेगेलो. दुसरी थिंग एक बांय आहा. आतां लोक सांगता ते भाशेन बांय ती पब्लीक वेल. सो पब्लीक वेल जाल्यार ती आहा ती शोर जाय तें टू बी क्लोज म्हणून दाखयलें कळ्ळें तुका. मागीर चवथो रोड 15 मिटर्स की दाखयले. 15 थिंगाच 15 मिटर्स बाकी रस्तो खंय आहा किसको ना तेच म्हणटा तितलो पार्ट 15 मिटर्स कोका कोला बॉटरली वचून जाले. तो वेस्टर्न बायपासून वाडलो. सो ते ओशिरेलो जाता. एक कोडे ओशीर मागीर रुंद तेश करून जावपा जायना. सो एक्सपांड करता तुगे म्हारे ऑल्सो थिंग सारको फूल एक्सपांड आसपा जाता. तेदो तें दिवपा आतां फूल कंप्लीट कोरून पयलीं दिये मागीर बरें. सो आतां हो रस्तो करून गेलो बाकी लोकांचे कितें आहा तें म्हणपा वयता आमगे लोकल्सांक कितें आहा तें. सो एक मनशा लागून एक बिल्डर लागून बाकी आमगे लोकांक कितें त्रास करपाचे. See, we have about 100-120 houses, and in last 50 years, maybe about 10 houses have increased. And now in 100 days, over 100 houses are going to, units are going to come there, which will affect our resources. We don't get proper electricity, there's no water supply. आणि फाटल्यान पळोवपाक गेले जाल्यार हें बिकमिंग अ कॉन्क्रीट जंगल. खूंय कांयच ना. एवरी अदर इंडस्ट्री हॅज अ रिस्ट्रिक्शन लायक रेंट अ बायक. आतां तुका लायसन्स क्लोज केलें कित्याक सुबेज जाली. तुगेली शेक लिमिटेड हें आहाय ती रिसोर्सीस कंट्रोल करताय कितू जाय तितलेच. रेल्वे स्टेशनार टॅक्सी युनियनोस थिंगाय तेंगे उमके नंबर्स आहाय. एवरीथींग इज रिस्ट्रिक्टेड फॉर वायबिलिटी एंड सस्टेनन्स.
Without anything, anybody who has money can buy any FAR, any height, and do anything. The government shouldn't be working like this. The government should work for the poor, to uplift them and to give them benefit, to grow. The indigenous people should grow. So this project has not found the favor of the No, how will it find? Because it's living into it's eating into the resources of the people who are existing. Though the lines that they are saying that they are getting new lines, water lines. But from where are they getting? Are they the line coming from Benaulim? They are tapping our line, which is coming water to my house and my neighbor's house. And the same thing is coming. They are tapping that and giving it to that project, increasing the size of the pipe, which will reduce our pressure also. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.